नागेश साळगांवकर हांच्या फुडारपणा खाला तरणाट्यांच्या एका गटान गोवा फॉरवर्ड पक्षान प्रवेश घेतलो। ह्या प्रवेशा वेळार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, संयुक्त सचिव विकास भगत, युवा फॉरवर्ड अध्यक्ष मेशू डिकोस्टा, दत्तराज साळगांवकर, फ्रेडी ट्रावासो आनी कुडचडे ब्लॉकाचो सरचिटणीस ॲडव्होकेट विराज नागेकर हजर आशिल्ले। फुडल्या कांय दिसांनी आनीकय तरणाटे पक्षान प्रवेश घेवपाची अपेक्षा आसा। हाचे वेल्यान पक्षाक वाडट्या तरणाट्यांचो तेंको दिसता म्हण नव्या प्रवेशदारांक येवकार दितना मेशू डिकोस्टान सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज तांणी प्रवेश करतना इलेक्शनाच्या वर्सा जेन्ना कोण प्रवेश करता तो एक आपलो विचार तिकीट सोदून प्रवेश करता। चड करून पक्षांनी तुम्ही पळयला आसतलें कोणाचोय प्रवेश जो जाता तो तिकिटी खातीर जाता। पयलेचदां तुमी अशे पक्षान फुडारी भितर सरतात ते सांगतात की आमकां तुमचे कडच्यान कांय नाका, आमकां तुमचे कडेन संघटीत जावन गोंयकारांक न्याय दिवपा खातीर एक चळवळ चलोवपाची आहा। हे जे डडडीतपणान जेन्ना सांगता तेन्ना अशें दिसता की सेल्फलेस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कशे आसचे ते हांगा हे पक्षाच्या ऑफिसांतल्यान आमी गोंयाक एक प्रतीक म्हणून दाखयतात। अशेंच आमी फुडेंय करतले। इश्यू असो आहा इलेक्शन जिखपाकूच जाय, पूण इलेक्शन जिखपा खातीर मनीस इलेक्शन जिखोवंक शकना, लोक जिखयता आनी लोकां परस चड केडर जिखयता। आतां केडर शूड बी कमिटेड। केडर अशें जावन फावना की मोर्चाक आयले आनी ना इलेक्ट्रिसिटी बील वाडल्या आनी म्हारगाय जाल्या म्हणून आमी मोर्चाक आयले म्हूण सांगतात। तांकां कळ्ळें संबंद कित्याक आयले ती। असो केडर जाल्यार तूं इलेक्शन जिखूंक शकना। तुम्ही ते फकत ईव्हीएम चिटिंगूच करून इलेक्शन जिखचे पडटी। प्रत्येक जेन्सी उलयतात आयज पक्षाचे नांव नासतना आपल्याक फ्रंट साइड मेळनासतना सुद्धा एक खंयच्या जेन्सीच्या आंदोलनाक आपलो तेंको दिवपी आपल्याक त्या स्टेजीर वचपाक मेळचें ना, आपल्याक उलोवपाक मेळचें ना हाजेर विचार न करता पूण भुरग्याचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय, भुरग्याक न्याय मेळपाक जाय हाजे खातीर सातत्यान प्रामाणीकपणे प्रयत्न करपी असो आमचो अध्यक्ष आसा। जे अध्यक्षा कडेन आयज गोंयची जेन्सी जी आसा ती खऱ्या अर्थान गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणून पळयता आनी आमी तांकां मुखेलमंत्री करपाक जे कितें करपाक जाय ते आमी करतले। आनी जशें दत्तराजान सांगलेलें की अदा कधी कितें तरी जालें जाल्यार आमी तुमचे बरोबर 24 तास आसतले, खंयच भिवपाची गरज ना। बरी युवा फॉरवर्ड टीम घेवन आमी मुखार या। तुम्ही आज ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून जी जॉईन केल्यात एक बरें डिसिजन घेतला। कित्याक बरें डिसिजन म्हणटा तुमकां आज तुम्ही जॉईन करतकच तुमकां कितलोसो दबाव येवपाक शकता, कितल्योश्यो धमक्यो येवपाक शकता, खूब कितें कितें येवपाक शकता तुमकां, पूण तुमकां भिवपाची गरज काय ना। तुमचो यूथ लिडर आमचो मेशू आसा तेका आमी आमच्या परिवारा भितर वन मॅन आर्मी म्हणटा। आमच्या पक्षान आता तुमच्या फाटल्यान 3 लायन्यो आसा डिफेन्साच्यो। एक लायन मेशू हांव जे आमी नवीनच गोवा फॉरवर्ड जॉईन जाल्यात ही लायन। सो फाल्यां जर तुमकां जर कितेंय कोणें कसलोय प्रेशर हाडलो, कसलीय धमकी दिली, फर्स्ट फोन काडा, कितलेय रातचो आमकां फोन करा, आमी अवेलेबल आसतले। समज जर आमच्यान करपाक जायना आमची सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स आसा आनी सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स आसा तातूंत भितर आमचो दुर्गा आसतलो, विकास आसतलो, हे बाकीचे सगळे आमचे सिनियर मेंबर आसतले ते आसतले, पूण तांचे फुड्यान पावपाक दिवपा ना। कित्याक तुमचो जो कितें हें आसा ह्या धमक्यो बिमक्यो म्हणून आसा ते आमच्याच लेवलाचेर आमी सुटावो करतलो। तरी पूण जर जायना जाल्यार आमचो वाघ लायन म्हणटा तो आमी तो मुखार आसा तुमच्या। जो आमचो विजय सरदेसाय आसा ताका आमी वाघ म्हणटा सामको आमचो, तो तुमच्या मुखार आसा। ताजे फुड्यान टक्कर घेवपाची आज गोंयांत कोणाक तांक ना। जर एक आज गोंयांत फुडारी कोणें आसा जो कितें म्हळ्यार ही कॅन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर हिज पीपल, तो आमचो विजय सरदेसाय आसा। सो तुमकां हाजे मुखार कसलीच भिवपाची गरज आसा। कोणेय जर हाजे मुखार खंयच्याय सरकारी डेजिग्नेशन पळयनासतना कोणाक तकली सकयल घालप ना। कोणेय जर कसलोय दबाव हाडलो, कसली धमकी दिली, फील फ्री टू कॉल अस एनी टायम। वी विल बी अवेलेबल 24/7 तुमच्या खातीर आमी अवेलेबल आसतले। आमी केन्नाच खंयच्याच पार्टीन प्रवेश करूना। जे घडटा आतां ते गोंयानूच न्ही गोंया भायर सुद्दां ते पळोवन आमकांय दिसलें की एक बदल येवपाची गरज आसा। आनी लास्ट 4.5 वर्सां आमी विजय सराक जे पळयता ते गोंयचे इश्यू घेवन तो झगडटा, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, रिलीजन आनी बाकीच्यो गोश्टी। त्यो पळोवन आमकांय दिसलें की आमी एक बदल हाडपाची गरज आसा आनी जो बदल आमी जर आतां हाडना म्हाका दिसना आमी गोंय वतले। गोंय ऑलरेडी सोंपलेलें आसा। सो आमचें काम, आमचे एक्सपेक्टेशन कांयच ना। आमचें फक्त एकूच अजेंडा आसा आनी तो म्हणटा तो बदल हाडपाचो। आनी तो आयज गोंयान जर आमकां कोणा कडल्यान दिसता आनी एक्सपेक्टेशन आसा
ते फक्त विजय सरा कडल्यान आसा. आनी म्हाका अशें दिसता जो मनीस आयज पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट दाखयता वा ज्या मनशाक बदलूय हाडपाची इच्छा आसा तेजो एक रोल मॉडल आसा. सो आयज म्हाका दिसता जेन जी म्हणटा तेंचो रोल मॉडल फक्त विजय सर आसा. अशें न्ही की हांव पार्टीन इंडक्ट करता म्हणून सांगता, पूण हे आमी जेन्ना डिसिजन घेतलेलें सो आमकांय तेका पळोवन दिसलें की आमी कितें करपाक जाय म्हणून. सो एज अ यूथ आमचे फक्त 3 एक्सपेक्टेशन आसतात. फर्स्ट इज बेटर एड्युकेशन, ते काबार जाल्ले आसा. सेकंड एक जॉब, ते तेंच्यांनी सेलाक काडलेले आसा. आनी थर्ड एक डेव्हलपमेंट, सो तोय हांगा सोंपलेलो आसा.